नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। सगळ्या तरेच्या वाहनांचो 31 डिसेंबर मेरेन 50% रोड टॅक्स कमी करपाचो प्रस्ताव कॅबिनेटात मंजूर। वीज बिलात आनी कांय नेमणूक प्रक्रियांनी थाकाय दिवपाच्या प्रस्तावांक संमती। मांडवीतलो एक कसिनो दुसरे कडेन व्हरूंक हालचाली सुरू। जागोय थारिल्ले जमा। मायकल म्हणटा मुख्यमंत्र्याचो बावटो मेळ्ळो काय कसिनो करतले शिफ्ट। BSNL MTNL बंद पडपाचे वाटेर। स्टाफाक कितले म्हयनेच पगार ना। 74,000 कोटींचे गुंतवणुकीचो प्रस्ताव अर्थ खात्यान मारलो भायर। 2 लाख कर्मचाऱ्यांच्या फुडाराचेर प्रश्नचिन्ह। नावेली साखळे मोटार आनी बसीचो ॲक्सिडंट। मोटार चलोवपी सुल्ला वेळगेची नमिता आमोणकार आगताक गेली। धपक्या सरशी मोटार काबार। उद्देगांक केंद्रान सूट दिल्या उपरांत गोंय सरकार लागलो येणावळीचे फिगरेक। येणावळ वाडोवंक उद्देगांबरोबर मुख्यमंत्र्याच्यो बसका। टुरिजमांतले अनियमीत धंदे वेवसायांचेर दोळो। आतां रियल इस्टेटूय सोदता सवलती। आनी गोंय सरकाराच्या दर्यादेग ब्ल्यू फ्लॅग प्रामाणीकरण प्लानाक हायकोर्टाचो धपको। मिरामार दर्यादेगेचो ब्ल्यू फ्लॅग प्रकल्पाक स्टे। सुविधा आसतना भरती रेशेकडेन आनीक नवी बांदकामां कित्याक? 3 म्हयने गोंयांत गाड्यांचेर रोड टॅक्स अर्दो। सावंत सरकाराचे मंत्रिमंडळाचे बसकेंत निर्णय जालो एकदाचो। गोंयांत सगळ्या तरेच्या नव्या गाड्यांचेर 31 डिसेंबर मेरेन रोड टॅक्स 50% कपातीच्या प्रस्तावाक सरकारान बावटो दाखयलो। कांय दिसां फाटीं येरादारी मंत्री माविनान वेलेवयर घोशणा केल्ली। ऑटो डिलर अधिकृत घोशणेक रावतले। दसरो जालो तरी सरकाराचो निर्णय जावंक नाशिल्लो। एक 4-5 डिसिजन आशिल्ले आमच्या कॅबिनेटात मोठो अजेंडा आशिल्लो। एक आमी मिनिस्टर्स जे सगळे पळयले आपलो कोट स्टाफ एकदां 10 फेल पिवन म्हणून घेता आनी आमी आतां MTSाक 10 कंपल्सरी केल्ल्या कारणान आमी फक्त वी आर गिवन द रिलॅक्सेशन फॉर द मिनिस्टर स्टाफ टू अपॉइंटेड पिवन पोस्ट रिलॅक्सेशन दिला। दॅट इज फर्स्ट। इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी पयलीं ऑलरेडी लास्ट पयलीं गव्हर्मेंटान ताका 10 पैसा आनी 20 पैसा इन डॉमेस्टीक आनी एग्रीकल्चर हाका रिलॅक्सेशन दिल्लें कंपेरिंग टू द दॅट रेट ते आमी रिलॅक्सेशन जे ताका एप्रुवल दिल्या कॅबिनेटान। इट वील अप टू द 31 मार्च 2020। नर्सिंगचो बॉन्ड इट इज अ कंपल्सरी वर्किंग फॉर द दोज आर पासिंग फ्रॉम द गोवा BSc नर्सिंग फ्रॉम द गोवा नर्सिंग इंस्टिट्यूट। इट इज अ कंपल्सरी दे वॉन्ट्स टू वर्क फॉर द 1 year फॉर द गव्हर्मेंट। इट इज अ कंपल्सरी ओके। आनी IT रिलेटेड इक्विपमेंट फॉर द SC ST खातीर ताची नॉलेज आनी हाच्या खातीर एक स्कीम आशिल्ली बट वी हॅव गिवन द एक्सटेंशन फॉर द 1 more year। ओके। एक आर्ट एंड कल्चरची बारीकशी लँड आशिल्ली दॅट वी हॅव गिवन फॉर द इन वास्को वी हॅड गिवन इट टू फॉर द DMA डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। द मेजर डिसिजन हॅव टेकन इन दिस कॅबिनेट विच इज रिडक्शन इन द रोड टॅक्स अप टू द 31 डिसेंबर ओनली। ओके। 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतूच आमी रिडक्शन इन द रोड टॅक्स दिल्ले आहा। स्पेशली 50% ऑफ द रोड टॅक्स फॉर ऑल टायप्स ऑफ। सध्या लायटीच्या खात्यान बिलांच्या वसुलीक नेट धरला। सरकारी कचेऱ्यो धरून मोठ्या डिफॉल्टरांची कनेक्शनां कापूंक सुरू केल्यात। लायटीच्या बिलांचेर थोडी बहुत थाकाय दिवपाचे मंत्रिमंडळाच्या बसकेत थारला। JRC every year is made, so they are going to sit again in December to do the next financial year. Now this is for 2 years. This tariff has continued. JRC had told to increase the tariff, which the government did not increase it. So to regularize that, to take over the JRC, it has to go to the cabinet. So cabinet today has decided and ते सारखे करून दवरले up to 2020 March. So डिसेंबरान जेन्ना परतून भरता तेन्ना जे ते न्यू स्ट्रक्चर सांगता ते वी विल हॅव टू सी हाव टू गो अबाउट इट पूण नेक्स्ट फायनान्शियल इयराक। पूण तेका लागून जेन्ना ते सांगता सी हांवें एज अ स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट अंडर द ऑनरेबल लिडरशीप ऑफ Dr. Pramod Sawant, I have already made a statement that government does not intend to increase the tariff for the next 1 year till we are able to stabilize our power issues. नोकर भरतीच्या इश्यूचेर आपण मुख्यमंत्र्याबरोबर आसा तोच कितें ते थारायतलो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजिताची मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मिडियाक जाप।
ISI and कॅबिनेटान व्हेरी क्लियरली सांगला की माझो पूर्ण पाठिंबो डॉक्टर प्रमोद सावंत आतांच न्हू फुडाऱ्याक बी आनी जे ते डिसिजन घेता रिक्रुटमेंटाचे ते म्हाका मान्य ते जे ठरयता हे सरकाराचे डिसिजन आसतले आनी हांव पूर्णपणे पाठिंबा कोणी आनी मतभेद आनी परत प्रश्न हेजेर विचारप ना. ओके, एकूच तुम्ही वांगडा म्हणून एकूच विचारता तुमी जॉबांचे सीएमा कडेन डिस्कस जाले डिस्कस जाले ते ठरयता फायनल आनी काय ना विषय मध्ये. कितें जाला फायनल जाल्यार हांव सांगतो मरे ताजेर डिसिजन घेताले आमी ऑलरेडी विश्वजीताचें एडवर्टायजमेंट आयलें ताजेर आमी ऑलरेडी डिसिजन घेवपाचें आसा खंयचे टेक्निकल आनी ते सगळें व्हेरीफाय करून डिसिजन. नव्या गाडयांचे खरेदीचेर 31 डिसेंबर मेरेन रोड टॅक्स 50% कपातीचे निर्णयाक ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीन येवकार दिला. The news was so positively accepted by the automobile dealers all over the country that now many of the dealers from Maharashtra, maybe Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, UP are asking us how your government has done it. That means the Goa government led by Dr. Pramod Sawant will show a way to rest of the country, to the automobile dealers and in turn to the automobile manufacturers, that the state can play its role in such a situation to uplift the sentiments of the people. That whatever revenue loss you had, I mean the drop in the market scenario for 25-30%, we have assured them that we will see that this gap is filled up. And if everything goes well, if all dealers get a good support from the manufacturers, the sale could be even higher, and government of Goa will never regret of taking such a step, bold step, in reducing the road tax by 50%. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांडवीतलो एक कसिनो दुसरेकडेन व्हरूंक हालचाली सुरू जाल्यात. जागोय थारिल्ल्यात जमा मुख्यमंत्र्याचो बावटो मेळो काय शिफ्ट करतले म्हणून मंत्री मायकल लोबो प्रुडंटा कडेन उलयलो. एकदा मोपाचे काम सुरू जाले काय कसिनो धोरण करपाक सुरू करतले म्हणून मायकल उलयला. सरकार मांडवीतले ऑफशोर कसिनो मोपा ऑनशोर शिफ्ट करूंक सोदता. मोपा गेमिंग झोनाचो प्लान आसा. On record in the assembly also, our department, that we will shift from this side to the other side, one of the ship first. So the ship owner has agreed. We are almost identified a place. So we will shift that one ship on the other side. So already feasibility report. The identification has been done, but there's other reports all over. So once that is done, file will come to me, and I will also take the file to CM to show him, to keep him in confidence when we are doing this work. आमी हो चिंतया न्हू ते कोणाच्या बेल्टान ना. दर्या हो रिवर जो आहा हो रिवरूच आहा. रिवर इज नॉट द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएंसी, शिवोले कॉन्स्टिट्युएंसी or पेंजीम कॉन्स्टिट्युएंसी or एनी अदर कॉन्स्टिट्युएंसी. पॉलिसी येवपाक जाय म्हणून आमी चीफ मिनिस्टराक सांगलेलें आहा. चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इज ऑफ द ओपिनियन that casino policy has to come finally to shift this river casinos on land. एअरपोर्टाचें काम स्टार्ट जावपाक जाय आनी तेन्नाच पॉलिसी आमी म्हणजे काम चालू जालें जाल्यार पॉलिसी करूंक जाता. म्हणजे आमी जाणा शुअर ओके आफ्टर 2 years or 2.5 years this Mopa airport will be ready, flights will start from there, so that this casino policy, once it is out, they can start relocating themselves over there. विजय सरदेसाया कडेन खंय कसलीच राजकीय चर्चा जाल्ली ना. मात विजयाच्या आमंत्रणा प्रमाण ताचे बरोबर बसपाची मायकलाची तयारी. गोपाक म्हणून न्हू ते एक कोंकणीन एक उलोवपाची एक पद्दत आसता की लेट अस सिट ओवर अ ड्रिंक. सो इट कुड बी कॉफी, इट कुड बी अ ड्रिंक ऑल्सो. आय डोंट ड्रिंक एवरी डे, बट ऑन ओकेजन्स वी ड्रिंक. सो ही वॉज अपसेट ऑन मी and now he is calling me for a drink. I don't mind going for a drink to his place or in Margaon or anywhere. There is no political discussions with Vijay. There is only discussion of social. No negotiations of politics. That let him do at the topmost level, because his connection is there in Delhi. So let Delhi and Goa Forward Party in Goa, let them decide. So which that
No, he had already earlier also. आम्ही चोड धाकटे मनीस in as far as that is concerned. We are too smaller people to judge and to talk about negotiations with central leadership. I don't negotiate with central leadership. I am a soldier of a party. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. BSNL आणि MTNL भारताच्या दूरसंचार मळावेल्यो दोन आदल्यो सरकारी कंपन्यो बंद पडपाचे वाटेर. खासगी कंपन्यांकडेन सर्तीत कंपन्यो जर्जर जाल्ल्यान केंद्र सरकार त्यो गुटलावंक सोदता. 1,98,000 कर्मचाऱ्यांच्या फुडाराचो प्रश्न. फायनान्शियल एक्सप्रेसाच्या रिपोर्टा प्रमाण अर्थ मंत्रालयान दोनूय कंपन्यो गुटलावपाचो सल्लो दिला. कंपन्यो जाग्यार हाडूंक 74,000 कोटींचे नवे गुंतवणुकीचो प्रस्ताव भायर मारला. दूरसंचार मळावेल्या खासगी कंपन्यांकडे सर्त करता म्हणल्यार BSNL आणि MTNL जर्जर. सध्या दोनूय कंपन्यांच्या हजारांनी कर्मचाऱ्यांक कितले म्हयने जाले पगार पडना. फायनान्शियल एक्सप्रेसाच्या रिपोर्टा प्रमाण 50% स्टाफाक राजीनामे घेऊन घरा धाडपाचे कंपन्यांचो प्रस्ताव आशिल्लो. 1,98,000 कर्मचाऱ्यांच्या फुडाराचो प्रश्न उपरासला. दोनूय कंपन्यांक परत जाग्यार हाडूंक 74,000 कोटींच्या गुंतवणुकीचो प्रस्ताव दूरसंचार खात्यान अर्थ खात्याक दिल्लो. तो प्रस्ताव खात्यान भायर मारला. हातूंतले सगळेच कर्मचारी VRS पॅकेजीक पात्र आसात अशें ना. अर्थ खात्याच्या गणिता प्रमाण कंपन्यो बंद करतना दोनूय कंपन्यांच्या 1,65,000 कर्मचाऱ्यांक VRS दिली आणि कंपन्यांनी रीण क्लियर करपाचे जाले जाल्यार वजे 95,000 कोटी म्हऱ्यान येता. 74,000 कोटी घालूनय खासगी कंपन्यांकडेन सर्तीत BSNL आणि MTNL तग धरतल्यो म्हणपाची शाश्वती ना. त्या परस 95,000 कोटींच्या सेटलमेंटाचे प्रस्ताव अर्थ खात्याक चड वेव्हारीक दिसता आणि म्हणूनच दोनूय कंपन्यो गुटलावपाचे चल्ला. त्याशिवाय टेलिकॉम मार्केट खावंक सोदतल्या मोठ्या 1-2 कंपन्यांचो BSNLच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर दोळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नावेले साखळे मोटार आणि बसीच्या एक्सिडेंटात बायल आगटाक गेली. गेल्या ती 37 वर्सांची सुल्ला वेळगेची नमिता आमोणकार. नमिता मोटारीन सुल्ला वाट्या वताली. बस साखळे वाटेन येताली. 108तल्यान तिका साखळे PHCत हाडली. मात तो मेरेन तिचो जीव गेल्लो. एक्सिडेंट पळयल्यार नमिताचे मोटारीचो बसीक बरोच नेटान धपको दिला. राज्य सरकाराच्या धोरणा प्रमाण गोंयांत हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांक वेतन श्रेणी आणि निवृत्ती वयाची मर्यादा लागू जातली. मुंबय हायकोर्टाच्या मुखेल न्यायाधीशाक सांजे मेळ्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि मुंबय हायकोर्टाचो मुखेल न्यायाधीश प्रदीप नांद्राजोगा मजगती पणजे बसका जाली. बसकेक जुईज महेश सोनक, कायदो मंत्री निलेश काब्राल आणि AG पांगम आशिल्ले. So many agendas of the different issues of the judges which along with us, and our agendas also was there. We have discussed all the discussions, and it was a fruitful discussion regarding the recruitment, regarding employment, regarding the pensions after retirement, regarding the medical reimbursement of the judges here. But all the different issues we have discussed in this meeting, and we will resolve it. Positively, the Chief Justice has given some suggestions for the state also. We will take sure. No, in our state, it is the retirement age, whatever is there, just 60 will consider for the whoever the staff in our state, it will be the 60. Okay. Regarding the pay scale also, whatever the pay scale in the states will consider in the hours as far as our state. उद्देगांक केंद्रान वेगवेगळी सूट दिल्या उपरांत आता गोंय सरकार लागला येणावळीचे फिगरेक. येणावळ वाडोवंक उद्देगांबरोबर बसका सुरू जाल्यात. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्या उद्देगांचे प्रतिनिधी संघटनांबरोबर बसका घेतली. तांच्यो अडचणी आयकून येणावळ वाडोवपाचेरूय चर्चा जाली. धंदे वेवसाय रजिस्टर्ड नाशिल्ल्यान पर्यटनाचे मळार बरीच येणावळ बुडटा ती पदरात घेवपाचें थारलां. आता रियल इस्टेटूय सरकारा कडेन कांय सवलती आनी सूट सोदता. उतरतेक लागिल्ले अर्थवेवस्थेक जाग्यार हाडूंक फाटले कितलेशेच दीस केंद्र सरकारा कडच्यान एकार एक बुस्टर डोस चालू आसात. जाल्यार दुसरे वटेन गोंय सरकार उद्देजकां कडच्यान येणावळ वाडोवपाचे फिगरेक लागला. मुख्यमंत्र्याची उद्देगांचे संघटनांबरोबर बुधवारा बसका जाली. आज वेगवेगळे म्हणजे चेंबर ऑफ कॉमर्स, परत आपले GSI आणि बाकी सगळे जण म्हणजे इंडस्ट्रीज रिलेटेड फिल्डांतले गोंयांतले सगळे एसोसिएशन आयच्या मिटिंगेक आशिल्ले. 6 associations were there. All the people have given the good suggestions. Definitely will come to conclusion. For the additional revenue generation, काही revenue GSTs काही प्रमाणात जो टॅप जातालो किंवा काही प्रमाणात लोक भरी नाशिल्ले. हे बसकेतूय सवलतींनी तकली वयर काडली.
ऑटोमोबाईल उद्योजकां उपरांत आतां रियल एस्टेट स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन फीचेर सूट सोदता. On behalf of the real estate, we have given a suggestion, but we have requested for tinkering with a reduction of stamp duty and registration charges. On behalf of the tourism industry, we have informed or we have requested the government to be very strict and firm on the unorganized sector. GSI, that government should empanel Goan industries so that whatever government purchases are XYZ, whatever items, let it be purchased from the vendors and the manufacturers in Goa, which will boost the Goan industry in a whole. In the tourism industry, a lot of bookings are done on this online sites. We consider them unorganized because they are not registered with any department of the government, whether it is tourism department or whether it is the GST commissioner. They are not registered, because of which the state is losing revenue. Government does not get anything. They pay their house tax as per domestic. They pay their electricity as domestic. They don't have any fire clearances. And Chief Minister is assured that he is forming the task force immediately with all the government departments to put this at rest and get them under the purview of organized sector. आमकां स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फीन रिलॅक्सेशन दियात आणि पॉवर ऑफ अटर्नीज बी जे एकदम टॉप मोस्ट ब्रॅकेटान पडटा ते मातशें रिलीफ दिवप. Infrastructure tax which is paid in advance now, so that also we have suggested to him to take it at the time of occupancy. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मडगांव पालिकेची कोयर उखलपाची मोहीम फेल अशेंच चल्ल्यार सगळे शारभर कोयराच्यो राशी पडटल्यो म्हूण शेडो कावन्सिलाक हुस्को. प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर नेमून सुद्धा कोयर उखलपाची व्यवस्था सारखी चालीक लागिल्ली ना. ताका खंय मडगांवकार न्ही MMC जबाबदार. नगराध्यक्षाक विचारल्यार ती म्हणटा कोयराचो प्रॉब्लेम कंट्रोलात येना. पंचायती खंय पालिकेच्या वाठारांत हाडून मिक्स कोयर उडयतात. की तुम्ही डेली वेजीस जे आमचे काम करताले तेमकां तुमी काडून स्पेसिफिकली कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्ले आहा की तेमी डोर टू डोर जे कलेक्शन जाता ते कंपल्सरीली सेग्रिगेटेड फॉर्मान कलेक्ट करचें म्हणून. जाल्यार हे सेग्रिगेटेड फॉर्मान कलेक्शन कित्याक जायना. म्युन्सिपालिटीक लोक आपले गामाचे पयशे फारीक करतात हेजे सॅनिटेशन फीज म्हणून आनी पूण तांच्या घरा मुखार तुमी व्हडलो डंप तयार करून दवरतात. 23 years न्ही इतलो आमी क्लीन केल्लो स्वता आमी उबी रावन म्हणजे असो क्लीन करून घेतिल्लो. 2 आमचे ब्लॅक स्पॉट आशिल्ले ते आमी सामके क्लियर केल्ले. पूण आतां कितें जालां म्युन्सिपालिटी कचरो हो सारको व्हरना. ड्राय व्हरना आनी वेटी व्हरना. पयर एकूच ड्राय ट्रीप मारली तांच्यांनी आनी ते ड्राय व्हरून दुसरे कडेन दवरले थंय परत आनी एक ब्लॅक स्पॉट निर्माण जालो. आनी हो कचरो आमचो डेली कलेक्शन जाता. वेट आनी ड्राय कलेक्शन जाता. हांगा हाडून दवरता की तो सारको व्हरून जालो म्हणटा परत मिक्स जाता. कुत्री गोरवां हाडून उडयता. सुवात ना म्हूण ड्राय वेस्ट जाळपाचो प्रकार पालिकेनूच सुरू केला. जायते कडेन आमी पळयता आमी जेन्ना चड थिंग ब्लॅक स्पॉट म्हळ्यार म्हाका अजून पासून मिनींग खबर ना पूण त्या ब्लॅक स्पॉटार जेन्ना आमी जायत वेस्ट पळयता दुसरे दिसा पळयलें जाल्यार उज लागलो आसतात आनी एक लेमॅन कोण पासरबाय कोण लावपाक शकना. म्युन्सिपालिटींतल्यान कोणाले तरी तें आसता खंय तरी क्लियर जावचें म्हण. सो हें जावपा जायना. नगराध्यक्ष घालता लागसारच्या पंचायतींचेर. शारा भायले लोक खंय MMCच्या वाठारात मिक्स कोयर हाडून उडयतात. टाइम वी आर कॉट इन अ लीगल बॅटल. वी आर बींग टोल्ड बाय द NGOs हांगा उडय नाका थंय उडय नाका हें कर नाका तें कर नाका. कुर्तरचे लोक येतात, रायचे लोक येतात, आनी खंयचे लोक येतात. वॉट इज द नावेलीचे लोक येतात आनी खंयचे लोक येतात. वॉट इज द सिस्टम. डू दे हॅव अ सिस्टम इन प्लेस. दे डोंट हॅव अ सिस्टम इन प्लेस. त्यो सगळ्यो मागीर पोटल्यो बांदतात आनी हांगा हाडून उडयतात. वॉट हॅपन्स टू द रेस्टॉरंट वेस्ट. पंचायत हॅव टू पुट अ सिस्टम इन प्लेस आणि जोपर्यंत तें जायना तोपर्यंत हें सिच्युएशन कशेंच कंट्रोलाक येवपाक ना. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील. आंतरराष्ट्रीय ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन मेळपा खातीर मिरामार दर्यादेगेर चालू आशिल्ल्या बांदकामाक हायकोर्टान अंतरीम स्थगिती दिल्या. मिरामार दर्यादेगेर आदींच सगळ्यो सुविधा आसा. भरती रेशे सावन 10 मिटरांचेर बांदकाम जायत जाल्यार ताचो पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जावं येता म्हूण एक एक्टिविस्ट हायकोर्टात गेल्लो. संवसारभर दर्या देग आनी मरिनांक ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जाय आसत जाल्यार NGO फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एज्युकेशनान घालून दिल्ले वेगवेगळे 33 निकश पाळचे पडटात. तातूंत उदकाची क्वॉलिटी, वेस्ट डिस्पोजल सुविधा, डिसेबल फ्रेंडली, फर्स्ट एड आनी बाकीच्यो सुविधांचो आस्पाव आसा.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान जुलयांत ब्लू फ्लॅगा खातीर 12 दर्यादेगो जाहीर केल्ल्यो. तातूंत गोंयांतले मिरामारची दर्यादेग आसा. ब्लू फ्लॅग प्रमाणीकरण मेळटलें जाल्यार दर्यादेगेर कांय गजाली उबारूंक पर्यावरण मंत्रालयान परवानगी दिल्ली. तातूंत कंटेनर टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंजिंग रूम्स, शॉवर पॅनल्स, मिनी सॉलिड वेस्ट रिसायकलिंग प्लांट, ऑफ ग्रीड सोलर पॅनल्स तशेंच भरती रेशेसावन 10 मिटरांचेर लायटी घालपाच्या कामाचो आस्पाव आसा. एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्टीन मिरामार दर्यादेगावेल्या बांदकामाचो इश्यू हायकोर्टात व्हेलो. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसुचोवणेक आव्हान दिलें. मिरामार दर्यादेगेर नमूद केल्यात त्यो कितल्योशोच सुविधा आदींसावनूच आसात. आनीक बांदकाम तशेंच भरती रेशेसावन 10 मिटरांचेर आनीक गजाली उबारूंक गेल्यार पर्यावरण इबाडटलें म्हूण एक्टिव्हिस्टाचो दावो. मिरामार दर्यादेगेवेल्या बांदकामाक अंतरीम स्थगिती दितना हायकोर्टान पर्यावरण मंत्रालय आनी गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. केस 4 नोव्हेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे खासा आमसभेत 2017-18 वर्साचो वादग्रस्त ऑडिट रिपोर्ट निमणे मानून घेतलो. 2018-19च्या बँकेचे ऑडिट करपाक ऑडिटरूय नेमला म्हूण अध्यक्ष उल्हास फळदेसायान प्रुडंटाक सांगलें. बँकेची स्थिती बेस बरी आसा. भागधारकांनी खंय भिवपाची कांयच गरज ना. बँकेची फाटली 2 वर्सां ऑडिट जाल्ले ना. रिझर्व्ह बँक गोंयचे हे शिखर सहकारी बँकेचेर दोळो दवरून आसा. 13 म्हयन्या उपरांत गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची खासा आमसभा जाली. 2 सप्टेंबर 2018 दिसा जाल्ले 55वे आमसभेत गोंधळ जाल्ल्यान उरिल्ले विशय हे आमसभेत घेतले. 2017-18चो ऑडिट रिपोर्ट मानून घेतलो. तशेंच 2018-19चे उरिल्ले ऑडिट करपाक ऑडिटर नेमला. तेजेर रिझोल्युशन पास जालें की तें बॅलन्स शीट रिकास्ट करपाचें म्हणून पयलीं डिसिजन घेतलें. तें रिकास्ट करपाचें न्ही तर जो स्टॅट्युटरी ऑडिटरान रिपोर्ट दिला एज इट इज तोय कित्याक ताजो रिपोर्ट आसा तो नाबार्डान मान्य केल्ले कडेन आसा आनी तो नाबार्डान मान्य केल्ले कारणान तो परत रिकास्ट करपाक मेळना बॅलन्स शीट. ह्याका लागून तें रिझोल्युशन टायम जावन गेला आनी ताका लागून तें रिझोल्युशन आज घेवपा पडलां आनी तें रिझोल्युशन घेतलां. खोर्शिवले घेतलां, कायद्यान घेतलां. 17-18 लॉसां आशिल्लीं, आमच्या टायमार लॉसां आशिल्लीं, कळ्ळें तुका. ताजेर मागीर येता आनी 18-19 तें कॅरी फॉरवर्ड जातलें. आतां स्टॅट्युटरी ऑडिटर पळय दुसरो आसा तेजेर ऑलरेडी नंदन शिरसाट हाजेर ताका अपॉयंट करचो हें रिझोल्युशन जालां. 21 म्हणल्यार आसा सप्टेंबर 20 or 31 मार्च 21 ही बँक आमी प्रॉफिटां हाडटले आनी थोडे तरी डेविडंड सगळ्या शेअर होल्डरांक बाय द टायम मेळटलो. बँकेच्यो दमन ड्यू ब्रांची विभाजीत करून कडेक काडपा विशीं रिझर्व्ह बँकेन खंय कांयच सांगिल्लें ना. फक्त त्या फाट्याची बॅलन्स शीट वेगळी केल्या. सेपरेट दाखयता ते दोन्ही सेपरेट दाखयता पण नाबार्ड इन्स्पेक्शन करता आसान आमच्यान तांच्यान दोन्ही कडेन एज ए स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक बायफोकेट जाल्ला. ताका तातूंत भितर फाटली आनी कशें तें परस्यू जाल्लां हें तें वचपाक मेळना डीप. आमी आतां घेतले हेच प्रश्न सॉल्व करपाक लागल्यात की आतां मुखार कशें वचपाचें तें हें सगळें एकावंट सेटल करून हें करून RBIक आमी फुलफील करपाक जाय आसलें कंडिशनां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. जनरल समाजाच्या अर्थीक मागासवर्गीयांक सरकार आतां आरक्षण दिता. ते खातीर अर्थीक परिस्थितीत बिकट आशिल्ल्या जनरल कॅटेगरीच्या लोकांनी रजिस्ट्रेशन करून सर्टिफिकेट घेवचें म्हूण मुख्यमंत्री दिवचले उस्पात गेल्ले कडेन उलयलो. ताणें आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान थंय समाज सभाघराची बुन्याद घाली. कसलोय प्रकल्प हाडटले जाल्यार लोकांचो तेंको खंय जायच. हांव मुद्दाम म्हणून सांगता बट जे आर्थीक मागासवर्गीय आसा, इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लास आसा तांच्या खातीर म्हणजे मोदींनी 10% रिजर्वेशन नोकऱ्यांनी आनी शिकपा खातीरय केलें. बट तें गोंयांत लागू करपाचें भाग्य हें म्हाका मेळ्ळें म्हाज्या मुख्यमंत्री. थंयसर सुद्दां आर्थीक मागासवर्गीया खातीर रिजर्वेशन 10% नोकऱ्यो ह्यो येतल्यो आनी त्यो येता आसतना आमी आतांच आमची आर्थीक मागासवर्गीय सर्टिफिकेट ही करून घेवपाक जाय. म्हणजेच जो खरोच ज्याच्या नावार कांयच जागो ना म्हणजे म्हाका दिसता इट लेस दॅन 200 स्क्वेअर मिटर जागो सुद्दां ना म्हणजे 200 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा कमी आसा जागो. खूप सांगपाक पळय दिसता की जवळजवळ एक 20 वर्साच्या कालावधीत तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे हे सगळ्या कामाकडे शक्य झाले. जवळजवळ अशा तरेचे 85 कम्युनिटी हॉल 85 हो 86 असलो असतो तो कम्युनिटी हॉल बांदपाचे संपूर्ण सगळ्या गावांत ज्या जाग्यार कांयच नाशिल्लें अशें बांदपाचो खंय तरी आमकां एक संदी मेळ्ळी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान
आणि बरें दिसता की ज्या गांवांनी वयतात त्या गांवांत अशें तरेचे सभागृह सगळ्या कामाक पुरक अशें सभागृह जाता. ISLात FC गोवाचे मॅची वेळार लायव्ह बँड, घुमटां, फ्लेक्झिबल फ्लॅक्स, कपड्यांचे बॅनर्स FC गोवाची वळख आशिल्ले मॉस्कॉट फातोर्डा स्टेडियमार व्हरूंक दिवचे म्हूण गौर आर्मी मागता. मॅची वेळार FC गोवामय वातावरण करपाक स्टेडियमांत अशे फॅसिलिटीक आदार करचो म्हूण दक्षिण गोंयचो SPक निवेदनूय दिलां. भायल्या स्टेडियमांनी खंय येजमान टिमीच्या फॅन्सांक खंय अशी सुविधा दितात. On behalf of the official supporters club of FC Goa, the Goa Army today called upon the Superintendent of Police, Shri Arvind Gawas. He gave us a patient hearing, and basically we had certain concerns coming from the fans regarding the stadium atmosphere for the upcoming ISL 2019-20 season, and basically we have called upon sir to consider certain demands of us that we called upon him to permit us the flags inside the stadium because it adds to the aura of the entire stadium. People love to cheer their team, their host team FC Goa. There are 20,000 fans coming in. They love to, with the flexible sticks. So we have asked him to consider this so that there's a better stadium atmosphere. The second what we have called upon is the people's mascot, the most famous mascot, that's Godino, who has been there with the FC Goa team right from season 1, and he's the official mascot of the Goa Army. So we have asked him to consider that if he can be facilitated entry in the East Upper Stand and dance along with the drums and so on. And we also requested him to, since we want to promote the Goan culture, we also asked him that if he can consider a Gummat type of thing, inside the stadium, because even the government of Goa is actually promoting that. So we would like, along with the musical instruments, probably a Gummat also can be allowed in the stand. So he said that he will look into it, he will talk to his bosses. It was a very positive meeting. He heard us well, and he said that he will look into it, and he's called us back on the 21st of this month, just before the ISL starts. And last, of course, we had requested him that even the chart papers and T4s could be allowed, because that is something which is going on across the Indian Super League clubs. Everybody has it, so why not in Goa? ह्या व्हिडिओन आज सोंपता खबर तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.